नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती पदा खातीर वेंचणूक कार्यावळ जाली जाहीर. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या माहिती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत स्पष्ट शिटकावणी. राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान देशभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन. विधानसभा संकुलात लेगीत कुणबी प्रायड ऑफ गोवन संकल्पनेचेर आधारीत प्रदर्शनाचे मुखेलमंत्र्यांनी केले उक्तावण. आनी आतां खबरो विस्तारान. उपराष्ट्रपती पदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख 21 ऑगस्ट 2025 अशी आसा, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. उपराष्ट्रपती पदा खातीर 9 सप्टेंबराक मतदान जातले आनी त्याच दिसा मतमेजणी जातली. आज से लेकर के 21 अगस्त तक नामांकन भरना है. द डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया will be till 21st August, last date of nomination. The polling will be held on 9th September and counting will be held on same day evening. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत हरीत क्रांतीचे प्रणेते डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हांच्या जन्मशती निमतान आयोजीत केल्ल्या एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी आंतरराष्ट्रीय संमेलनाचे उक्तावण केले. पारंपारीक पद्दतीन उक्तावण केल्या उपरांत प्रधानमंत्र्यांचे उलोवप जाले. शेतकार, पशुपालक आनी नुस्तेकार भावांच्या हिता खातीर केंद्र सरकार कसलीच तडजोड करचे ना, ते खातीर वैयक्तीक मोल मेजचे पडले तरी चलता, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा. मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं. मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है. संसदेच्या दोनूय सभागृहात आयजूय विरोधकांनी उपस्थित केल्ल्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांक लागून कामकाजात आडखळी आयल्यो. लोकसभा आणि राज्यसभा दोनूय सभागृहांचे कामकाज परतून तहकूब करचे पडले. लोकसभेचे कामकाज पयले फावट दनपारां 12 वरां मेरेन सभापती ओम बिर्ला हांणी तहकूब केले. उपरांत परतून सभाघर सुरू जातकीच बोवाळ सुरू उरिल्ल्यान सभाघराचे कामकाज दनपारां 2 वरां मेरेन तहकूब जाले. राज्यसभेत लेगीत कामकाज सुरू जातकीच विरोधकांच्या बोवाळाक लागून आडमेळी आयल्यो. उपाध्यक्ष हरिवंश हांणी दनपारां 2 वरां मेरेन कामकाज तहकूब केले.
राज्यसभेत आयज उदका येरादारी विधेयक 2025 मान्य जालें. लोकसभेत हाचे पयलींच ताका मान्यताय मेळिल्ली. केंद्रीय बंदर आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी हे विधेयक आयज सभाघरांत सादर केल्लें. विरोधकांच्या बोवाळांत ताका आवाजी मतदानान मान्यताय मेळ्ळी. In line with the mission of ease of doing business, if greater numbers of Indian ships handle cargo, it will ensure supply chain security for the country. This is very significant. Supply chain security for the country, prevent escapement of countries' foreign exchange by reduced dependence on foreign ships, and enable creation of glowing local economy with versatile employment opportunity. Easy accessibility to authentic and periodically updated data through the national database on coastal shipping, along with information of the strategic plan for the development of infrastructure on coastal and inland routes, will keep potential investor better informed about the development plan and policy priority of the government in the sector. Sir, with this, I want to request you, sir, this bill is very significant bills, very important, very reformative like kind of initiative, and I believe the members of the House will definitely help this bill to pass. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज लोकसभेत मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2025 सादर केले. हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मान्यताये उपरांत कायद्यात रूपांतरीत जातले. विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळातूच आवाजी मतदानान हे विधेयक संमत जाले. I rise to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Manipur for the services of the financial year 25-26. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्थापित करें. Sir, I introduce a bill. आइटम नंबर F, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर. Sir, I rise to move that a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Manipur for the services of the financial year 25-26 be taken into consideration. लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांच्या राबित्या घरात इंडी आघाडीची महत्वपूर्ण बसका जाता. सध्या संसदेच्या सुरू आशिल्ल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सभाघरात उपस्थित जावपी कांय मुद्द्यांचेर रणनीती थारावपाची शक्यताय आसा. हे बसकेत खासा करून बिहारांतल्या मतदार वळेरीची फेर तपासणी, अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासना कडल्यान चालीक लायिल्ल्या आयात शुल्क धोरणाचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस काल राती गोंयांत आयल्यात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज फडणवीस हांची भेट घेतली. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या ओबीसी महामंडळाच्या बसकेक हाजीर रावपा खातीर मुखेलमंत्री फडणवीस गोंयांत आयिल्ल्यात. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी लेगीत मुखेलमंत्री फडणवीस हांची भेट घेवन तांकां येवकार दिलो. बांबोळीच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर गोवा ओबीसी महासंघाच्या 10व्या अधिवेशनाचे उक्तावण महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे हस्तुकीं आयज जालें. ओबीसी समाजाच्या उदरगती खातीर तांणी आपल्या सरकाराची भूमिका ह्या वेळार स्पश्ट केली. ओबीसी समाजाक उदरगतीच्या मुखेल प्रवाहात हाडले बगर विकसीत भारताचे सपन पुराय जावचें ना अशेंय तांणी स्पश्टपणान म्हळें. आपूण महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री जालो तेन्ना ओबीसी समाजा खातीर 50 निर्णय घेतल्यात आनी ते चालीक लायल्यात अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे ओबीसी समाजा खातीर व्हड योगदान आसा अशें सांगून ओबीसी मंत्रालयाची स्थापणूक, जातनिहाय जनगणना, केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसीक सुवात ह्या सारकिल्ल्या निर्णय प्रधानमंत्र्यांनी घेतल्यात अशें मुखेलमंत्री फडणवीस हांणी सांगलें. सगळ्या समाजाचा विचार केला. मी कुठल्या एका समाजाचा विचार केला नाही. खरं म्हणजे आपल्याकडे अलीकडच्या काळामध्ये एखाद्या समाजाकरता लढतोय म्हटलं म्हणजे दुसऱ्या समाजाच्या विरोधात अशा प्रकारचं जे काही एक चित्र तयार करण्याचा प्रयत्न होतोय, हे चित्र देखील अतिशय चुकीचं आहे. उलट मला तर या गोष्टीचा आनंद आहे
की आज मी मुख्यमंत्री आहे, याचं कारण ओबीसी समाजासहित सगळ्या समाजांनी आम्हाला आशीर्वाद दिला, म्हणूनच या ठिकाणी आपण या पदापर्यंत पोहोचू शकलो. आणि म्हणूनच या समाजाचं उतराई होणं, या प्रत्येक समाजापर्यंत विकास पोचला पाहिजे. या ठिकाणी आमचा दलित समाज असो, आदिवासी समाज असो, ओबीसी समाज असो, मराठा समाज असो, धनगर समाज असो, सगळ्या समाजाचं कल्याण आपल्याला कसं करता येईल हा प्रयत्न आपला आहे. सांतांद्रे मतदारसंघातले नेवरा मंडूर वाठारात सुरू असलेल्या विला बांधकामात विकासक व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान वागतात असो आरोप आयज राज्य विधानसभेत सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी केलो. ताका शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी जाप दिली. देवस्थानाच्यो बायो आनी धर्मस्थळां लेगीत लोकांपासून आडावन दवरल्यात. ह्या गजाली कडेन तांणी मंत्र्यांचें लक्ष वेधलें. मात गरजेचे रस्ते आनी धर्मीक थळां विकास आराखड्यांतल्यान राखून दवरल्यात अशी जाप मंत्री राणे हांणी दिली. ताचेर उपप्रश्न उपस्थित करून प्रकल्पाचे विकासक लोकांक घरां मोडपाची धमकी दितात. ह्या गजाली कडेन आमदार बोरकार हांणी सरकाराचें लक्ष वेधलें. ताचेर हस्तक्षेप करून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लोकांची घरां मोडपाक दिवचो ना, पुलिशेंत कागाळ करात अशें सांगून आपले सरकार गोंयकारांची घरां राखपा खातीर आसा अशें स्पश्टपणान सांगलें. कंप्लेन दी, तुका जर कोण तशें सांगता आसत न्ही लोकांची घरां मोडटलो म्हणून, तूं लोकांना कंप्लेन दी पुलिशेन, कोण मोडटा तो हांव पळयता. हांव तुका परत एकदा सांगता, कंप्लेन दी. हांगासर आमी घरां वाचोवपा खातीर आसा, लोकांचे एकट्याचें घर मोडचें ना. हांव स्पश्टपणे सांगता. कोण मोडटा म्हणजे कितें, लोक कंप्लेन तेजी हांव पळयता. कोण कंप्लेन पुलीस स्टेशनात पावली, कंप्लेन हांव चौकशी करपा लायता. कितें जालां तें हांव चौकशी करपा लायता. टीसीपी मिनिस्टरान ऑन रेकॉर्ड सांगलें तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला. कंप्लेन तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या. थंयसरल्या लोकांक ताणें प्लॅन दाखयला, ना जाल्यार तूं परत एकदा सांगू शकता. ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर. त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या. कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला. पीडब्ल्यूडीक स्वता टीसीपी डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली. हे तरी फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर केल्ले आहा. नगर नियोजन कायद्याचेर 39A कलमा खाला सुमार 1 कोटी चौखंड मीटर जमनीचे रुपांतर करपा खातीर सरकारा कडेन 200 अर्ज आयल्यात अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत दिली. कायद्याक बगल दिवन कांय जाण बेकायदा भूखंड करतात. थळाव्या लोकांनी सरकाराच्या नदरेक हाडून दिल्यार आनी पुलिशेक कागाळ केल्यार तांच्या आड कारवाय जातली अशें मंत्री राणे हांणी स्पश्ट केलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विचारिल्ल्या मूळ प्रश्नाचेर आमदार विरेश बोरकार हांणी लेगीत कांय उपप्रश्न उपस्थित केल्ले. ताका मंत्र्यांनी जाप दिली. 39A कोर्टान बी सांगलेले आसा की इट्स अ एक्सलंट मेकॅनिझम वेर यू हॅव ऑब्जेक्शन सजेशन लोकांचे. तुजे आयज ऑब्जेक्शन हांवें पळयलें, इतले ऑब्जेक्शन हांवें वाचले. तूं म्हणटा हांव वाचना. हांवें विरेश बोरकर म्हटल्यार हांवें पयलीं म्हाजे कडेन येता ते. दुसरी गोष्ट फुडें येता ना, तुवें जें सांगलां एक खंय गायडलायनाचें वायलेशन जावंक ना 39A आनी इवन इन प्रोविजनल जर घातल्यार फायनली जर नोटिफाय जाल्यार तुवें म्हाका दाखोवचें. फायनली एक गोश्ट 39A अंडर नोटिफाय जावंक ना जे गायडलायनाचे विरोधान आहा आनी गायडलायनाचें उल्लंघन खंय जाल्यार जावंक ना. 2,70,000 स्क्वेअर मीटर फायनली नोटिफाय जाल्ले आसा. आनी आयज हांवें आतांच तुज्या पयलीं उत्तरान दिल्लें आसा जेन्ना युरीन विचारलेलें की 960 एप्लिकेशन आयिल्ली, तेज्यातले फक्त 200 एप्लिकेशन आमी कन्सिडर केल्ले आसा. पण ज्युडिशियसली आमी कन्सिडर केल्ले आसा आनी खंयच उल्लंघन जावचें ना. तुका जर स्पेसिफीक हांवें उत्तर कित्याक सांगलें, एक करेक्शन आमी करेक्शन आनी हे चेंज ऑफ लँड यूज हे सगळे टर्मिनॉलॉजी आधाराचेर डिपार्टमेंट उत्तर दिता. पूण तुका जर स्पेसिफीक कितें सांगूंक जाय, पॉयंट आउट करूंक जाय, म्हाका खबर आसा तुज्या मतदारसंघान जाय ते पयर म्हाका तुवें जो विशय सांगलो, शिरगांवचो विशय सांगलो, जाय ते तूं विशय तूं रेज ऑब्जेक्शन करीत आसता. पूण स्पेसिफीक म्हाका कितें दी जे खंय कितें गायडलायनाचें वायलेशन जालां हांव एक्शन घेता. चवथीच्या काळात पंचायत आणि पालिका वाठारात रस्त्या कुशीक चवथीक लागपी माटोळी आणि हेर सामान विकपी लोकांकडल्यान थळाव्या संस्थांनी सोपो कर घेवचो न्हय अश्यो सुचोवण्यो सरकार दितले अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. शून्य वराचेर आमदार विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केल्ल्या मुद्द्याचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. हांव सजेस्ट करता चवथीचे मेळा आसतात पळय ते लिगलायज विदाउट चार्जिंग फीज हे तांकां दिवचे. नाजाल्यार कितें करता थंयची म्युनिसिपालिटी वा थंयची पंचायत तांकां त्रास दिता. हें तुवें एक डायरेक्शन दिवचें पंचायतींक म्युनिसिपालिटींक
की ही माटोळी बरी जावपा खातीर आपण माटोळी म्हणून बजेट म्हणटा की गोंयकारांची माटोळी बरी जावची म्हाका एक क्लियर कट एश्युरन्स दिवचे मुखेलमंत्र्याक. स्पीकर सर, हांव सगळ्या म्युन्सिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिता, कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एग्जाम करचो. ना टॅक्स म्हळ्यार कितें बसपाक ते लायले सोंपो सोपोच रोजा न्ही माटोळी सुद्दां जो पारंपारीक रित्या जो जेवन विकता पळय न्ही ताका सोंपो लायना. ना तें तुवें सारकें डायरेक्शन. राज्यातल्या सगळ्या सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रताय तपासून जे शिक्षक पात्र थारनात तांकां घरा धाडटले अशी स्पष्ट शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत दिली. कंत्राटी शिक्षकांक कायम करपा खातीर बेगीनूच येवजण हाडटले अशेंय तांणी स्पश्ट केले. राज्य विधानसभेच्या काल जाल्ल्या कामकाजात शिक्षण, तंत्र शिक्षण, उच्च शिक्षण, खण आणि वस्तू संग्रहालय खात्याच्या पुरवणी मागण्यांवेल्यान चर्चेक मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. नव्या शिक्षणीक धोरणाची अंमलबजावणी सरकारान चालीक लायल्या अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. पॉलिसी काढता स्पीकर विदाउट ऑफिसर्स कॉलेज स्टार्ट जाल्ले जे 10 वर्सां इन सर्व्हिस आहा पळय न्ही तेजो आमी वेगळो विचार करता. जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसले तेंचो सुद्दां 10 वर्सां कंटिन्युअसली कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस बेगीन जावंक जाय, बेगीन करता. राज्यातल्या खण पावणेंतल्या 3 ब्लॉकांचे काम सध्या सुरू आसा. उरिल्ल्या ब्लॉका खातीर फुडल्या 2 म्हयन्यांत काम सुरू जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत दिली. 88 लीज डंपाच्या पावणेची प्रक्रिया येता त्या म्हयन्यांत सुरू करतले. त्या भायर गोंयांतल्या खनिजांत भांगर मेळटा काय हाचो सोद घेवपा खातीर संशोधन करचे खातीर कार्यवाही करतले अशी जाप लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. खण खात्याच्या पुरवणी मागण्यांच्या जाल्ले चर्चेत मुखेलमंत्री जाप दिताले. जाल्यार 3 ब्लॉक जे आसा ते आयज ऑपरेशनल जाल्यार बिचोले, शिरगांव, मया, हडवलपाल आनी थिवी हे ब्लॉक ऑलरेडी काम सुरवात जाली. उरलेल्या 2 ब्लॉकाचेर शिरगांव आसतलो आनी कुंड्या हे काम जे आसा हे विदीन 2 म्हयन्या भितर सुरवात जातले. 7 ब्लॉक जे आसा नॉर्थाचे आनी 1 ब्लॉक सावथाचो, 6 ब्लॉक नॉर्थ आणि 1 ब्लॉक साउथ हे फुडल्या 2 म्हयन्याच्या भितर त्याची लिजीस जी आसा ही बी एग्रीमेंट सायन जातले. म्हाका खबर आसा स्पीकर सर, हे एकदा सुरवात जाल्या उपरांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हाचो फायदो मेळटलो. उरलेले 88 लिजीस जी आसा ज्यो आउटसायड ESA जी आसा हांचे जाता तितके बेगीन ऑक्शन करपाचे, म्हणजे हे फुडल्या म्हयन्यात ह्या लिजीसांचे ऑक्शन जातले. खण खात्याच्या मागण्यांवेल्या चर्चेक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या खनिजाक भांगराचो अंश आसा काय हाचें संशोधन करप गरजेचें अशें स्पश्ट केलें. सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी ह्या विशयावेल्या मुखेलमंत्र्याचे जापेक हस्तक्षेप करून गोंयच्या खनिजांत भांगर आसा काय हे विशींचो प्रश्न उपस्थित केलो. ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी संशोधन करपाची गरज आशिल्ल्याचें सांगलें. स्पीकर सर, आमी गोल्डाचे विशय उलयल्ले आणि दोतोर नंदकुमार कामत सीएमाक वचून मेळून गेल्लो. सो ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्र्यान कितें केलां म्हणजे फुडें प्रोसिजर कितें केलां? गोल्ड जे गोंयांत गोल्ड आसा हेजे बाबतींत उलयल्ले. सो हेका टास्क फोर्स हाडटले काय ना हे मातशें मुखेलमंत्र्यान सांगचें, मातशें जाप दिवची. कितें गोंयांत गोल्ड आसा म्हणून हो रिसर्च केल्लो आसा, PhD रिसर्च स्टडी आसा. हेच्या बाबतींत स्पीकर सर मातसो मुखेलमंत्र्यान क्लियर करचें आनी एका टास्क फोर्स ही डिप्लॉय करची. सो तेंच्यांनी सांगचें मातशें. स्पीकर सर, त्यांनी गोल्डाचो विषय सांगलो. तेका गोल्डाचो हांव आमच्या DMGक सांगता की ताजेर रिसर्च थॉरोली रिसर्च करचो म्हणून. इवन जो लॅब आसा जाल्यार आमी तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटा. टास्क फोर्सीन गरज ना, ते सुपर लॅब आसा ना जाल्यार ते आंध्रान मरे थंय लॅबान धाडून दिता धाडटा. आय एम टेकिंग इट सिरियस. गोंयच्या पर्यटनाक नेट दिवपी दाबोळी विमानतळ कसोच बंद जावचो ना अशें स्पश्ट प्रतिपादन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. मोपांतल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून सरकारी येणावळींत ह्या वर्सा 65 कोटी रुपया जमा जाल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. विमान येरादारी खात्यावेल्या मागण्यांचेर जाल्ले चर्चेक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विमानतळाक लागून पेडणे तालुक्यांतल्या 90% भुरग्यांक रोजगार मेळ्ळा अशी माहिती दिली. सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना सगळे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोलीम एअरपोर्ट ह्या विशयाचेर प्रामुख्यान उलयता आणि ते उलयता आसतना आमकां सगळ्यांना दिसून येता दोनूय इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दुसरो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हेजी आमकां गरज आसली आणि तातूंतल्यान सरकाराक स्वता रेव्हेन्यू येवपाक सुरवात जाला.
more than 65 crores of rupees revenue आतापर्यंत येयलो कंटिन्युअसली हेजो मंथली रेव्हेन्यू सरकाराच्या केटीत येवपाक लागला. ते एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर थंय आसा. त्या एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटराच्या मार्फत थंयसर भुरग्यांक आतापर्यंत ट्रेनिंग जी दिली 1940 भुरग्यांक तांच्यांनी ट्रेनिंग दिली आनी भितरले 1293 भुरगे हे थंयसरूच जॉबाक आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी पर्वरी सचिवालय संकुलात पीपल फॉर एनिमल वास्को हे संस्थेक एनिमल व्हॅनचे लोकार्पण केले. ही व्हॅन कासावले, आरोशी आणि कुयेली ह्या ग्रामपंचायत वाठारात जनावरांच्या निर्बिजीकरण कामा खातीर उपेगात येतली. गोंय सरकाराचे गोरवा सांबाळ मंत्री निळकंठ हळर्णकार आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. स्टरलायझेशन करपा खातीर जो एनिमल वेलफेअर गोवा आसा हांकां व्हिकल दिवपाचो कार्यक्रम आशिल्लो. डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तांकां आज व्हिकल दिले आमी फॉर द एनिमल वेलफेअर ऑफ गोवा. हे NGO जो काम करता स्पेशली स्टरलायझेशन ऑफ डॉग तांच्या खातीर ही व्हिकल आशिल्ली. राष्ट्रीय हातमाग दिसाच्या निमतान पर्वरी विधानसभा संकुलात आयोजित केल्ल्या खादी प्रदर्शनाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज जाले. कुणबी प्रायड ऑफ गोवन टेक्सटायल ह्या संकल्पनेचेर आधारीत ह्या प्रदर्शनात गोयच्या पुरातन कुणबी कापडाचे प्रदर्शन आयोजित केला. ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकार, आमदार कृष्णा साळकार हाजीर आशिल्ले. कुणबी कापड म्हळ्यार गोयचे दायज आसा ते तिगोवन दवरप गरजेचे अशें मत ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायले. रुरल डेव्हलपमेंटाच्या वतीन गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन ताच्या अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट हांच्यानी हाच्या हँडलूम डेच्यो सगळ्यात पयली विशेष करून म्हणजे गोयच्या हँडलूम सेक्टरात काम करपी सगळ्या मोगाळ भयणींक खूब खूब शुभेच्छा. हँडलूम डेच्या निमित्तान आमच्या PACच्या हॉलात आयचें एक्झिबिशन जायलां आनी पुराय गोंयांतलो हँडलूम फाटल्या 6 वर्सांक कशा पद्दतीन फ्लरीश जाला तें तेंच्यांनी एक्झिबीट केलें. हांव खरोखरूच म्हज्या मोगाळ सगळ्या भयणींचें खूब खूब अभिनंदन करता. कारण हँडलूम डेच्या निमित्तान गोंयची कुणबी साडी, कुणबी शॉल, कुणबी मॅट, कुणबी टॉवेल, कुणबी डायरी आनी वेरियस प्रॉडक्ट ऑफ द कुणबी कशा पद्दतीन करूं शकता हें तेंच्यांनी गोंया मुखार आनी जगा मुखार हाडलें आनी खरोखरूच ताका एक मार्केट मेळून दिलें. ताका पुराय जाय तो सपोर्ट दिवपाचे सुद्दां आमचो प्रयत्न आसतलो. राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान कोरगांवांतल्या श्री कमलेश्वर उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी देवसू हांगाच्या गोवा हँडलूम सोसायटीच्या प्रशिक्षण केंद्राक भेट दिली. विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष कामाचो ह्या वेळार अनुभव घेतलो. विद्यालयाच्यो शिक्षिका दीपश्री सोपटे आणि शिक्षक विठोबा बगळी हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. हातमाग कारागिरांनी लेगीत विद्यार्थ्यांक म्हायती दिली. गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स संस्थेन आयज राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयलो. त्या निमतान खादी आनी ग्रामोद्योग आयोगाचे वतीन खादी तशेंच ग्रामीण हस्तकला वस्तूंचे प्रदर्शन आयोजीत केल्ले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य महेश पै हांणी प्रदर्शनाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार विद्यार्थी आनी खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे उपसंचालक विजेंद्र सिंग आनी हेर सहकारी हजर आशिल्ले. प्राचार्य महेश पै हांणी हे विशीं म्हायती दिली. Has been organized by the KVIC Khadi and Village Industries Commission and there are different it's a 2-day exhibition, 7th and 8th and of this month, and today is the National Handloom Day. On that occasion we are having the exhibition to promote the different Khadi products, different products made by Khadi and Village Industries. There are garments. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि अंतर्गत चौकशी अहवालाक आव्हान दिवपी सादर केल्ली याचिका आयज सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारली. सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निष्कर्षात न्यायमूर्ती वर्मा हांचे वर्तन विश्वास दवरपा सारकें ना, ताका लागून याचिका विचारात घेवप गरजेचें ना अशें नमूद केलें. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भारताचे 25% अतिरिक्त आयात शुल्क जावपाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णया आड भारतान खर आनी स्पष्ट प्रतिक्रिया उक्तायल्या. अमेरिकन सरकाराचो हो निर्णय अन्यायकारक, दुर्दैवी आनी तर्कहीन आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान स्पष्ट करून राष्ट्रहिताचे रक्षण करपा खातीर भारत सरकार गरजेची पावलां उबारतलो अशें स्पश्ट केलां. हाचे पयलीं अमेरिकेन 25% आयात शुल्क लागू केल्ले. आतां आनीक 25% लागू केल्ल्यान भारतांतल्यान अमेरिकेक जावपी निर्गतीचेर 50% आयात शुल्क भरचे पडटले. नव्यान लायिल्ल्या शुल्क 21 दिसांनी चालीक लागतले. उत्तराखंडाच्या उत्तर काशी जिल्ह्यातल्या धराली आणि
हर्शिल गावात ढगफुटी जाल्या उपरांत निर्माण जाल्ले परिस्थितीचेर बचाव आणि मजत कार्य झुजा पावण्याचेर सुरू आसा। भारतीय लष्कर, ITBP, NDRF आणि हेर पंगड सक्रिय आसात। हवामानात सुदारणा जाल्ल्या कारणान हेलिकॉप्टरा वरवीं बचाव कार्य नेटान सुरू आसा। मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी हुंवार पीडित वाठाराक भेट दिवन बचाव कार्याचो नियाळ घेतलो। लेफ्टनंट जनरल रघु श्रीनिवासन हांच्या फुडारपणा खाला बचाव कार्य सुरू आसा। तांणी मजत कार्याविशीं माहिती दिली। यह ब्रिज टूटा है, एक तो पापड़गढ़, एक जो आगे लामची गार्ड में जो ब्रिज गया हुआ है, और उससे आगे दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये स्लाइड्स आए हैं। मेजर स्लाइड्स हैं, तकरीबन 150 से 200 मीटर के। कंप्लीट रोड ही नष्ट हो गई है। बेली ब्रिज लॉन्च करेंगे लामचीगढ़ में जहां पर ब्रिज नष्ट हुआ है। उसके बाद हमारा अनुमान है कि हर्षिल तक रास्ता खुल जाएगा। जो हर्षिल से दराली के बीच में जो रास्ता है वहां पे भी हमारा काम चल रहा है। वहां पे 300 मीटर की जो सड़क है वो अभी पानी के नीचे है, और हमने उसमें से 90 मीटर्स क्लियर कर लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी से अभी उत्तरकाशी में मेरी भेंट हुई। उनका ये डायरेक्शन था कि सबसे पहले जो है किसी भी तरह हमें कनेक्टिविटी को बहाल करना है, तो ये हम वॉर फुटिंग पर कर रहे हैं। आता पळय आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 26.3 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आता मेरेन राज्यांत 2041.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां। निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। उपराष्ट्रपती पदा खातीर वेंचणूक कार्यावळ जाली जाहीर। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या माहिती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी डॉक्टर स्वामीनाथन जन्मशती दिसा निमतान आयोजित संमेलनाचे नवी दिल्लीत उक्तावण। शेतकार, पशुपालक, नुस्तेकार हांच्या उदरगतीक सरकार बांदील, प्रधानमंत्र्यांचे प्रतिपादन। संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांचो बोवाळ सुरूच। राज्यसभेत उदका येरादारी जाल्यार लोकसभेत मणिपूर विनियोग विधेयक पारीत। बिला बांदपी बिल्डरांक लोकांची घरां मोडपाक दिवचे नात, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत स्पष्ट शिटकावणी। आणि राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान देशभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन। विधानसभा संकुलात लेगीत कुणबी प्रायड ऑफ गोवन संकल्पनेचेर आधारित प्रदर्शनाचे मुखेलमंत्र्यांनी केले उक्तावण। आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।